आयज पेडणेची फेमस पुनव। तर ह्या पुनवे खातीर हजारांनी असे भाविक येतात। गोंयांतलेच न्ही तर गोंया भायले जे पेडणेकार म्हणजे मूळ आसात ते सगळे आयज पेडण्यात आसतात देवाचें दर्शन आनी कौला खातीर। आज जो पुनवेचो दीस आसा ती सुरवात जी जाता तुळाभरान जाता। तुळाभर म्हणजे ज्या लोकांनी नवस केल्लो आसता त्या नवसा प्रमाणे तराजून तागडेन एका बाजून मनीस बसताले, एका बाजून नारळ, गूळ, साखर किंवा इतर कितें वस्तू एक तुळाभर केल्लो जाता, तो नवस फेडलो जाता। तुळाभर जाल्या नंतर दनपारचे हांगासर एक नैवेद्य कसो आसता देवाचो नैवेद्य जाल्यानंतर संध्याकाळी आमचे सगळे धार्मीक विधी जाल्यानंतर रात्री एक 12 वाजता हांगासून तरंगा भायर सरतात। ती तरंगा भायर सरल्यानंतर हांगासर राजांगणात एक सार्वजनीक कौल जाता। सार्वजनीक कौल जाल्यानंतर हांगासरूच भायर भुतां काडली वता। भुतां काडप म्हणजे पेडण्या फेमस की हांगासर भुतां काडटात। ती भुतां काडून जाल्यानंतर काही ठरावीक अंतराचेर देव रवणात भुन्नाची तरांक गेल्यानंतर भुन्नाथ जो देव आसा तो वयल्या रस्त्यान धांवत सुट्टा। तो धांवत सुट्टा तो फक्त आपले तेचें मंदीर जे वयर आसा त्या मंदिराक भेट दिवच्या खातीर।